काँग्रेसीचो जनार्दन आनी गोवा फॉरवर्डाचो विकास भगत हांणी आमदार रमेश तवडकरांचेर बेकायदेशीर रितीन झाडां कापून ती सॉमिलांत व्हरपाचो आरोप केले उपरांत तवडकरान तो आरोप फाफुडलो आनी आपली बाजू मांडपाक पत्रकार परिशद घेतली। हांच्या आड बदनामीचो खटलो दाखल करतलो अशी शिटकावणी तवडकरान दिली। पळयात पुराय बातमी। काणकोण तालुक्यांतल्या लोलये हांगासर आशिल्ल्या लाकडाच्या मिलाचेर जवळ जवळ 5 ट्रक सुमार जे बेकायदेशीर लाकूड मेळ्ळे म्हणून जो आवाज जाल्लो हो आवाज बंद पडपाचो सोडून उलट वाडतच आसा। खास करून ह्याच विशयाक धरून काणकोण तालुक्यांतले काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि त्याच बरोबर सिनियर सिटीजन अशा कांय लोकांनी काणकोण तालुक्यांतल्या आरएफओ घेराव घातलो आणि तांचेर प्रश्नाचो भडीमार करून खरें कितें आसा तें सांग अशा तरेचो सिलसिला एक प्रकारे चालूच दवरला। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन ज्या बॅनराच्या सकल श्रमदान जे टायटल घेवन काणकोण तालुक्यांत सुमार 20 घरां बांदपाचें काम सुरू आसा, ह्या श्रमदानाच्या जे बॅनराचेर मेन जे बलराम ट्रस्ट म्हणून जे आशिल्लें तांचे समर्थक त्याच बरोबर आजी माजी सरपंच आसा हांच्यांनी आज काणकोण तालुक्याक एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि सांगलें की जे लाकडाचे कितें विशय आसात ते सगळे बेकायदेशीर कांयच ना, उलट ते सगळे कायदेशीर आसात। आमचे कडेन खंय सगळ्या कागदाच्यो सगळ्यो रिती रिवाजान जे पेपरवर्क आसात ते सगळे क्लियर आसात अशेंय तांच्यांनी सांगलें। आणि हे जे लाकूड आसा खंयच रमेश तवडकर आपल्या स्वता खातीर वापरना, जाल्यार त्या लाकडाचो गरिबां खातीर, गरिबाच्या घराक छप्पर घालपा खातीर जे लोक निराधार आसात तांकां आधार दिवपा खातीर वापर जातलो अशें तांच्यांनी स्पश्ट केलें। हांवें जिती झाडां मारली, हांवें जिती झाडां एकूय मारूंक ना। आता रमेश तवडकर जिती झाडां मारपी रमेश तवडकर विरप्पन एक सभापती पुस्तकाचे असल्या मनशाची तुम्ही येदे मोठ्या पद्धतीन तुम्ही एलिगेशन करता म्हणजे हे अप्रोच दिसता न्ही। दुसरें तें म्हणटा अशें टी कूड म्हणटा पळय आसा न्ही, आमी टी कूड हाडूंकूच ना कित्याक आमी सागवानाचें लाकूड हाडूंकूच ना। आतां सागवानाचें जितें लाकूड आमी हाडलें हे तो खंयच्या वेजाचें सांगता तांणी करून करचें न्हू। तिसरी गजाल तो 5 ट्रक म्हणटा पळय आसा न्ही, 5 ट्रक तो म्हणजे मोजपाक तो थंय आशिल्लो काय न्ही, म्हणजे लोकां मदें एक संभ्रम निर्माण करपाक लागलो की रमेश तवडकर 5 ट्रक लाकूड हाडलें म्हणजे बेडस करपाक जे आमी केलें आणि त्यामुळे हांव डिफॅमेशन केस हांव घातलो। दोग जाण म्हणजे जनार्दन भंडारी आणि ऐकात आमदार रमेश तवडकराक तेको दिवपी लोकांचे म्हणणे। मान्य जनतेक जर एक घर किंवा छप्पर दिवपाचो कोण तरी प्रयत्न करता तेतून जर पॉलिटिक्स हाडून जर खो घालपाचो टोटल ह्या गोष्टीक आमी ह्या गोष्टीचो निषेध करता। आनीक खंयच्याच राजकारण हेतूक श्रमदानाक हाडनासतना गोंयभर जी हें जाला त्या हेतू मार्फत म्हाका दिसता की फुडल्या राजकीय भवितव्याची तजवीज करून रमेश तवडकर सभापतीचो मानहानी किंवा हे करपाचो हो प्रयत्न आसा। कारण प्रत्येक विषय जो आज पर्यंत इलेक्शन निवडून जायत आज पर्यंत 1 वर्ष 2 महिने जाले जो विषय हाती घेतला तो विषय आमी केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, देविदास गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू।